कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। अधिवेशनाच्या सुरुवातेक अक्षय पात्राच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधक आक्रमक झाले। अक्षय पात्र गोंयांत हाडून सरकार राज्यातल्या आप मजत गटाचेर अन्याय करता म्हूण आमदार विजय सरदेसायान विशय काढलो। सरकारान शाळांनी मध्यान आहाराचो कंत्राट अक्षय पात्र संस्थेक दिले उपरांत विजय सरदेसायान हो विशय विधानसभेत मांडपाचे उतर दिले। कॅसिनोत लायव्ह गेमिंगाक परवानगी ना, तशेंच प्रकार घडल्यार संबंधित कॅसिनोचे परवाने कांय काळा खातीर निलंबित करतले। अशें करप्यांचेर हाचे फुडें गेमिंग कायद्या प्रमाण कारवाय जातली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान विधानसभेत माहिती दिली। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान कॅसिनोत लायव्ह गेमिंग चलता म्हणून केल्ल्या आरोपांक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। दोन 2022 सुरू आशिल्ल्यो 2500 मुनकार केशी मदल्यो 2300 केसी सोडयल्यात, जाल्यार 1800 केशींची सुनावणी चालू आसा, अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले। सध्याचो मुनकार कायदो गरजेवंतांक आदार दिवपाक उणो पडटा, हाका लागून ह्या मुनकार कायद्यात बदल करपाची गरज आसा, अशी मागणी मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी विधानसभेत केली। लायटीच्या खांब्यावेल्या केबल्सांचो प्रस्न सध्या उच्च न्यायालयात सुरू आसा। उच्च न्यायालयान पुराय रकमेतली 20% रक्कम तांकां भरपाक लायल्या, अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले। ह्या विशयाचेर फुडल्या कांय दिसां भितर सुनावणी जातली। सुनावणे उपरांतच ह्या विशयाचेर उलयतलो, अशें मंत्री सुदीनान सांगले। गोयच्या धरणांनी बऱ्यापैकी उदकाचो सांठो आसा, तेन्ना फुडल्या 2 म्हयन्यां खातीर कसलीच काळजी करपाची गरज ना। मे म्हयनो म्हणसर राज्यांत उदकाची पुरवण बरी आसतली, अशें आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें। मजगतीं आमठाणे धरणाच्या गेटींच्या दुरुस्तीचें काम मे म्हयन्याच्या अखेरेक पुराय जातलें, अशेंय मंत्री शिरोडकार हांणी सांगलें।
इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या जोड रस्त्याचे काम ऑक्टोबर म्हयन्यामेरेन पुराय जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तुया इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर जमनीचे 80% भूसंपाद जाला आनी 14 जाणांक प्लॉट वांटप केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें। तुया इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर कांय शेतकारांचे जागे नकळत ह्या प्रकल्पाक गेल्ल्याचो विशय आमदार जी तारोलकरान विधानसभेत काडिल्लो। आलवरा जमीन धारकांक मालकी हक्क मेळोवन दिवपा खातीर दुरुस्ती कायदो हाडपाचे उतर महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिलें। सत्तरी भागांतल्या आलवरा जमीन मालकीच्या हक्का खातीर आमदार देविया राणेन विधानसभेत प्रस्न मांडलो। पोर्तुगीजांनी ही जमीन लोकांक शेतकामा खातीर दिल्ली। गरजेच्या कागदपत्रांक लागून आलवरा जमीन मालकीचो पूर्ण हक्क जमीन धारकांक मेळूंक ना अशें आमदार देविया राणेन सांगलें। अधिवेशनात विरोधकांक आपले प्रस्न मांडपा खातीर फावो तसो वेळ मेळना हे विशीं बीएससीचे बसकेतूय चर्चा जाल्ली। विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक चडांत चड वेळ दिवचो हो निर्णय समन्वयान घेवपा खातीर आपलो यत्न आसतलो अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश उलयलो। सरकार जायते उलोवपाक शकता, मात विरोधकांक उलोवपाक दिवप न्ही हें चुकीचें। हाका लागून विरोधकां मदीं समन्वय आसप गरजेचें आसा। सगळे मुद्दे एकाच मनशान मांडचे परस दर एकल्यान एक विशय मांडपाक जाय अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी पातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें। आमी लोकांक अपेशी थारयतात अशेंय विजयान सांगलें। गोंयांत भरपूर प्रमाणात गरमी वाडल्या। हेच फाटभुंयेर हवामान खात्याची म्हत्वाची बातमी। गोंयांत मंगळारा पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्ली। ते प्रमाण आज गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी अवकाळी पावसान हाजेरी लायली। देखून आतां गोंया खातीर येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान जारी केला।
पोरण्या गोंयांत मॉल उबारपाच्या वावडेचेर निमणो पूर्णविराम. विधानसभेत आमदार राजेश फळदेसायान विचारिल्ल्या प्रस्नांक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सविस्तर जाप दिवन स्पश्ट केले. पोरण्या गोंयांत सध्या मॉल उबारपाचे आसात अशी वावडी पातळपाक लागल्या. देखून पर्यटन मंत्र्यान हे विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान विधानसभेत केली. पद्मविभूषण मारियो मिरांडा यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन करपी संग्रहालय वर्सा भितर स्थापन करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत माहिती दिली. मारियो मिरांडा यांच्या घरच्यांक विचारान घेवन हे संग्रहालय उबारतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हाचेर विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडली. न्यायालयान बंद केल्ल्या आगोंद काणकोणांतल्या 67 आस्थापनांच्या धन्यांनी अंतरीम याचिका दाखल करची. तांकां जाय ते सहकार्य सरकार करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत माहिती दिली. आगोंदा 67 आस्थापना न्यायालयान सील केल्ल्यान थळाव्यांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाला. देखून आमदार एल्टन डिकॉस्टान हो विशयाचेर विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडली. हळदोना एका घरांत पार्क करून दवरिल्ली दुचाकी चोरांनी फारायली. हे चोरयेचो व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. तातूंत 3 जाण अनवळखी ती दुचाकी चोरून व्हरतना कॅप्चर जाला. हे चोरये विशीं संबंदीत दुचाकी धन्यान म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनात अनवळखे आड कागाळ दाखल करून पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. हे चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हापशेच्या घाटेश्वर नगर वाठारांतली 11 बेकायदेशीर दुकानां म्हापशे पालिकेन सील केली. गरजेचे वेपार परवाने आणि परवानगी बगर चलपी व्यवसायाचेर पालिकेन कारवाय केली. पालिकेचे मुख्य अधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाण पालिकेच्या कामगारांनी ही कारवाय केली. पालिकेच्या परवानगी बगर दुकानां उघडली जाल्यार संबंधिताचेर कडक कारवाय करतले म्हणून पालिकेन इशारो दिला.
फांतोडेर 5 वरांचेर मुंबय पुणे एक्सप्रेस वेचेर एका प्रवाशी बसीक उजो लागपाची घडणूक घडल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस कोल्हापूरच्यान मुंबय वताली। बस चालक ओव्हरटेक करपाक सोदतना तोल गेल्ल्यान हो उजो लागला आसूये। उजो पालपी दळाचे जवान वेळारूच घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी। मंगळारा अस्तंत बंगालातल्या सिलगिरी शारांत अबकारी खात्यात धाड घालून सोऱ्याच्यो 72 बाटल्यो जप्त केल्यो। तशेंच ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या 4 जाणांक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो एका भाजी व्हरपी टेम्पोन लिपयल्ल्यो। हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे घुवळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात, देखून पुलिसांची नदर आसप गरजेचें आसा। मडगाव नगरपालिकेन कर शुल्क वाडोवचे न्हय अशी मागणी विरोधी गटातल्या नगरसेवकांनी केल्या। मंगळारा ह्या नगरसेवकांनी हे विशींचे निवेदन पत्र मुख्य अधिकाऱ्याक सादर केले। पालिकेच्या बसकेत 10 ते 20% मेरेन कर शुल्क वाडोवपा विशीं चर्चा जाल्ली। मात सुधारीत दर पळयले जाल्यार ते 200% मेरेन वता अशें विरोधी गटातल्या नगरसेवकांचे म्हणणे। सगळ्या वॉर्डांचे सर्वेक्षण पुराय जाय मेरेन पालिकेन नवे कर शुल्क लागू करचे न्हय अशी मागणी ह्या नगरसेवकांनी केल्या। आमकां आमच्या खेळा मैदानाचेर फुटसल ग्राउंड नाका। पंचायतीच्या ह्या प्रस्तावाक आमचो विरोध ना। ग्रामसभेतूय ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्ली आसा। तरी लेगीत पंचायत हो प्रस्ताव फाटी घेना, कारण खेळा मैदानाचेर हो फुटसल ग्राउंड उबारलो तर हेरांक खेळपा खातीर सुवात उणी पडटली असो हुस्को अवेडे कोटंबीच्या थळाव्यांनी उक्तायला। मजगती पंचायतीन पयलीं खेळा मैदानाची देखरेख करची, मागीरूच फुटसल ग्राउंड उबारचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली। दर वर्सा प्रमाण अंदूय बी गुलाल उत्सव व्हडा दबाज्यान जमावले मनयलो। ह्या गुलाल उत्सवाचे एक वेगळेच खाशेलपण आनी वेगळोच इतिहास आसा। भाविकांनी व्हडा संख्येन ह्या गुलाल उत्सवाक हाजेरी लायली।
दिवचले आयडीसी वाठारांतल्या अंतर्गत रस्त्याची पुराय हालत जाल्ली आसा। ह्या रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या। ही फोंडकुलां पुरून रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पावसाळ्यांत गंभीर समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। आयडीसीत आशिल्ल्या ESI हॉस्पिटला कडल्यान फुडें वचपी रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या। ह्या पुराय रस्त्याचेर व्हडली फोंडकुलां पडल्यात। पुराय रस्त्याचेर धुल्ल पातळा, ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान गाडयो वचप सोडात, चलत लेगीत वचप कठीण जाल्लें आसा। फोंडकुलां आनी धुल्लाक लागून कामगारांक त्रास जातात, दुचाकी घसरून अपघातय जावपाक शकता। हो रस्तो सध्या सामको धोक्याचो जाल्लो आसा। हालीसराक खूप जाण गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात। अशीच एक कारवाय झिरकपूर पोलिसांनी केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पोलिसांनी एका टोळयेचेर धाड घालून बेकायदेशीरपणान विकपी गुळे वखदां जप्त केली। पंजाबचे अन्न आनी वखदां प्रशासन फुडली कारवाय करतले। ग्लोकोमा हा दोळ्यांक जावपी दुयेंस। गोंयांत ताचे दर म्हयन्याक 200 दुयेंती मेळटात म्हणून दोतोर मेधा साळकार सांगतात। दोळ्या भितर दाब वाडिल्ल्यान हें दुयेंस जाता। ग्लोकोमा दुयेंसाचो सरकारी हॉस्पिटलांनी फुकट उपचार करतात, ताचो लोकांनी लाव घेवचो अशें तांणी सांगलें। ग्लोकोमा हे दोळ्यांक जावपी एक दुयेंस। दोळ्या भितरलो दाब वाडल्यार ऑप्टीक नर्वाचें लुकसाण जाता, जाका लागून दोळ्यांनी कमी दिसपाक लागता आनी ग्लोकोमा हे दुयेंस जाता। गोंयांत ह्या दुयेंसांचे दर म्हयन्याक 200 तरी दुयेंती मेळटात। खंयच्याय वयाचेर हे दुयेंस जावपाक शकता, तेन्ना लोकांनी आपल्या दोळ्यांची जतनाय घेवची। मेर्शे जंक्शनाचेर आशिल्ली ट्रॅफिक सिग्नल फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन बंद आसात। PWDन AI पावर्ड सिग्नलां घाल्ली खरी, पूण ती आतां चलनात। पयलींच अपघातांचें प्रमाण वाडलें आनी तातूंत भर म्हणून सिग्नलां बंद पडिल्ल्यान मेर्शे जंक्शनाचेर अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना। मोठ्या दबाज्यान मेर्शे सरकाराचेर मार्च 2023 ह्या वर्सा AI सिग्नल घाल्ली। कोणूच हो सिग्नल चुकोवन वचपाक शकना आनी गेलो सुद्दां जाल्यार मोबायलाचेर तालाव येतले अशें त्या वेळार सांगिल्लें। जेमतेम 1 वर्स हो सिग्नल चल्लो आनी उपरांत तो बंद पडलो, तो अजून मेरेन बंदूच आसा। अमेरिकेत सध्या मिसल्स व्हायरसान मान वयर काडल्या। हो व्हायरस पुराय अमेरिकेन पातळ्ळा आनी हेर देशांनी लेगीत पातळपाची शक्यताय आसा। हो व्हायरस एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशा मेरेन रोखडोच पावता। जोर येवप, खोकली येवप, आंगार घामोळे येवप ही मिसल्साची मुखेल लक्षणां। आतां मेरेन ह्या म्हयन्यांत फकत भुरग्यां मदीं हो व्हायरस चड प्रमाणात सापडला अशें दोतोरांनी कळीत केलां।